pastoral formation. After the 2-year philosophy course, the seminarians have a year of pastoral praxis in parishes called regency, during which they, individually and in groups, under the guidance of the seminary and the respective parish priests, are given a foretaste of the future priestly pastoral ministry. Although the seminarians are not involved in pastoral ministry in a full-time manner during the course of their formation period, nevertheless, they are initiated into the various dimensions of pastoral ministry. First and foremost, missionary formation. The rector of the seminary being the coordinator of the Pontifical Mission Organization in Goa, the seminarians are involved in the World Mission Sunday in the Archdiocese. Mission Academy is held on the host of our Goan patron, St. Joseph Vaz. Mission exposure programs are organized during the summer vacations. Secondly, liturgical formation. The seminarians are given sessions in practical dimension for the animation of liturgy. Thirdly, small Christian communities. The seminarians are given opportunities to get involved in the animation of small Christian communities in the neighboring parishes. Fourthly, catechetical formation. The seminarians are sent to the parishes for weekend and Sunday ministry so that they may gain experience in imparting catechesis and in other pastoral activities like altar service, etc. Besides, the catechetical unit of Rashol Seminary organizes formation programs for the catechists. Fifthly, charitable formation. The St. Joseph's Conference of the Society of St. Vincent de Paul helps the seminarians to grow in the charitable dimension of their formation. They visit every week the poor, the sick, the elderly in their homes, hospitals, old age homes. The economically poor are also given financial help. Sixthly, prison ministry. A group of seminarians, together with their animator, visit the prison and organize relevant programs like sports, cultural activities, religious programs for the prisoners and get them involved. Seventh, musical formation. The seminary is known for its famous TTBB Santa Cecilia Choir, started in 1897 and conducted by the professor of music of the seminary. The seminarians also have the opportunity to learn string, brass, woodwind and other musical instruments. 8.
सुरवातेक सगळे आमी गीत घेवया 823 पेज नंबर 11 823. Powitam-ci soba, Ci Deva modli, Deva rokangeli, Rikus moga fami, Amci mona sontostai, Amci kalsa murgota, Amci toda ulastat, Soy sorbe esplora. Amci mona sontusta, Amci kalza murgota, Amci toda ulastat, Soy sorbe esplora. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून लेवियो जॉर्ज हाच्या जल्माच्या दिसाक दुसरे इंतेसांव जेसी आनी रेचल फिशार्डो हांच्या ओत्म्या पासत आमी भेटयता देवान तांकां सर्गींचे सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेलन्सी कार्वालो कायतान डायस तशेंच कायतान डायस आपली भलायके पासत मागूंक लायता मातसो बरो ना देखून तशेंच देवा सिंगमनी आपूण कोवीड पॉझिटीव जाला देखून आपणा पासत मागूंक लायता सेल्झा इजिप्सी आपणा पासत मागूंक लायता बरी ना देखून सगळींची कोण हेर बरी नात तांचे पासत आमी मागुया हे मिसाचे भेटेन देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक आनी आपल्या ह्या कोश्टान बरे भाशेन घोटायेन बरी जावंक तांकां करपा मागुया तशेंच आयज आमी देवाक दिन वाचता आयज आमी ही सर्वीस लायव्ह स्ट्रिमींग सुरू केल्यार आयज 6 म्हयने भरतात खेरीत भाशेन ही आमची ट्रान्समिशन टीम आसा तांचे पासत मागचें हे गेल्ले 6 म्हयने आपली सर्वीस ते आमकां दीत आसात बरे भाशेन हे लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक तांकां आनी तांच्या गोराब्यांचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोगाळ बाबा भयणीनो दिसपोटी आमकां देव जागयता आमकां सगळ्यां कडेन दिसपोटी तो उलयता आज दिसो आमकां म्हणटा जी कोण देवाचें उतर आयकतात तें सांबाळटात आनी पाळटात ती सुभागी एके भाशेन आपल्या आवयचेर नदर मारून तो आमकां हें कोडीत करता आमच्या जिवितान आमी सदांच देवाच्या उतराक पयलो जागो दिव आमच्या जिवितान देव आमचे सगळे तरेकवार वस्तू वरवीं उलयता तेन्ना आमचे कान आमचे मन उक्ते आमी धरूं हे मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोवाळ मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमचे चुकीचे बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सुरवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरोय सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासून भागीर सदांच्याक वर मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराध लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा ओवी समोर तुजे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले तुज्या आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासूच चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. मुन्याचे पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराच्या हातान राजाचें काळीज व्हांवत्या उदका सारकें. आपणाक जाय ते वाटेन तें वळटा. मनशाक आपणाची चाल नीट दिसत तरी काळजाचो ठाव घेता तो सर्वेस्पूर. सुगणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सर्वेस्पराक अदीक मानता. मिजासीचे दोळे गोरविश्ट काळीज खोट्याची दिवटी हें सगलें पातोक. मेहनत घेवन वावर करप्याच्यो येवजण्यो सगल्यो फळां बरीत. उतावळायेन वावुरतल्याचो सगलो वावर निरफळ. फटकी रेजिबेन गिरेस्काय पुंजावची म्हणल्यार मरणा फाटल्यान धांवतल्याचें उबतें पोलकेपण. खोट्या मनशाचो आत्मो वायट आशेता. तोपेल्याक दोयाळ दोळ्यांनी पळयना. मस्कऱ्यो करप्याचेर खास्त पडटा तेन्ना साद्या मनशाक जाणवाय मेळटा. जाणार मनीस शिकवण घेता तेन्ना ताची जाणवाय वाडटा. जो प्रमाणीक तो खोट्याचें घर चोत्रायेन पळयता आनी खोट्याक तो निसणटनाक पावयता. जो दुबळ्याच्या उल्याक कान बेरे करता तो आपुणूय उलो करतलो आनी ताचें कोण आयकचो ना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. तुज्या याज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. परतून म्हणुया. तुज्या याज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. नितोळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची सोमूर्त सांबाळटात ती खरेंच सुकेस्त. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्यां मनांत घडोवन नियाळटलो. जबाब. तुज्या याज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या. तुज्याच निवाड्यांक आशेता म्हजें काळीज. तुजी सोमूर्त सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ती पाळटलों. जबाब. तुज्या याज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. तुज्या याज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर तांचेर आसा म्हजो संतोश. तुजी सोमूर्त विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदांकाल नितेकाली. जबाब. तुज्या याज्ञाच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर सर्वेस्परा. उद्गार. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगलीं सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोय. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची बाबयण पावून सरली. लोकांची खेट आसली देखून ताचे सोशी तांकां लागीं येवंक जायनासलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यान आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त.
बाबा भयणीनो, आज आमी पयलें वाचप मुन्नेच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी हें वाचप किरीत भाशेन आमी पळयल्यार आमकां सगल्यांक सोर जाता. कित्याक जिवितान आमकां देव जायते पावटी प्रमाणीक कशी जिवंक आपयता. पूण आमी मनशां, आमी जायते पावटी म्हणटा आमी अस्कोत खरी, पूण देव आपले जाणवायेन आमकां भरता. दिसा दिसपोटी देव आमकां जायते तरेकवार घोडितां ह्या संवसारान करता आनी आमचे सवेन जायतीं घोडितां घडटात. तेन्ना आमची चाल उदीक आमी नीट धरूंक, आमचे चालींत आमी सगळो देव आमचो ताव घेता म्हूण समजूंक, आमी खरेंच सुगणी आनी एक नितीचें जिवीत जिवंक आमकां सर्वेस्पोर आपयता. आनी हेंच आयचे पयल्या वाचपांत आमी आयकता. अशें म्हणलेलें आसा, मनशाक आपणाची चाल नीट दिसत तरी काळजाचो ताव घेता तो सर्वेस्पोर. सुगणी आनी नितीचें जिवीत योजना परस सर्वेस्पराक उदीक मानता. मिजाशेचे दोळे, गोरविश्ट काळीज, कोट्याची दिवटी हें सगळें पातक. आनी खरेंच बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर दिसपोटी आयकता, आमी तर मिजाशेन बरोत, आमी तर गोरविश्ट काळजान आमी ह्या संवसारान चलत जाल्यार आमकां देव पयस दवरता आनी किरीत भाशेन आमी आमचोच भस्म करूंक पावता. मारयेन आपल्या जिवितान आज कशे तरेन आपलें जिवीत सारलें तें आमी जाणा. आनी आयचें अंतर गीत किरीत भाशेन तिचे आपले जिविता विशीं आमकां थोडीं उतरां सांगता. तें जावन आसा, विस्वाशीपणाची वाट हांवें विचून काडल्या, तुज्याच निवाड्याक आशेता म्हजें काळीज, तुजी सुमूट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगळ्या काळजान हांव ती पाळटां. खरेंच मारयेन सगळ्या काळजान देवाची आज्ञा पाळली. इतलेंच न्हय, तिचे काळीज सदांच निवाड्यांक देवान दिल्ले सगळे वस्तू आज्ञा ती पाळूंक वावुरताली. आनी हाका लागून देवाच्या मार्गान चलूंक ती सदांच वावुरली आनी आपल्या जिवितान तिणें देवाचे सोडवणेंत वावर हो फुडें व्हरूंक आदार दिलो. तिका लागून आज जेजू जेन्ना कोण जेजूक म्हणटा तुजी आवय तुजी बाबा भयण आयल्यात, तेन्ना जेजू म्हणटा देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हशी आवय आनी म्हशी बाबा भयणां. बाबा भयणीनो, देवाच्या आज्ञाचेर तर आमी पातयत आनी ताच्या मार्गान आमी चलून वचत जाल्यार देव आमकां उपोट देण्यांनी भरता. ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन पळयता, सृश्टी आमकां एके तरेन आपली शिकोवण शिकयता. बरो पावस पडटा आमच्या दिसांनी. जायते जाणांक आमकां घोडये बुट्टी आयली आसतली, जायते जाणांक आमकां भायर सरूंक मेवना, जायते जाणांचें आमचें जिवीत वयर सकलां जालां. कित्याक जालां हो आमकां विचार आमी करुया. कितें आमी देवाचो ताळो दिसपोटी आयकता जायत ह्या घोडिता वरवीं, वो देव आमचें सगळें उलयता म्हूण आमी समजता काय? देव खरेंच आमचें सगळें उलयता. आमी जर आमच्याच हातीन दिलेली सृश्टीक तर पिडापीड दिता, ती निसणटणाक पावयता, आमच्याच हातीन दिल्ले वस्तू आमी तर सांबाळिना जाल्यार खरेंच आमी आमचें जिवीत न्हय पूण आख्खे दोत्तोरीचें जिवीत आमी निसणटणाक पावयता. दुसरी वस्त, आमी दिसपोटी देवाचो ताळो आयकूंक गरज. देव तरेकवार वस्तू वरवीं उलयता. ह्या दिसांनी आमचें सगळें ही पेस पिडा वाडत आसा. कित्याक वाडत आसा? कित्याक आमी शिस्तीन रावना, आमी डिसिप्लीन मनशां कशें आमचें जिवीत सांबाळिना. घोडयेक आमकां जाय थंय भोंवता, आमकां जाय तशें आमी करता, जाय तशें वस्तू आमी नाका आसलेल्यो करूंक पावता. तेन्ना आमी एकामेकाक हे पेस पिडा दिता आनी दुसऱ्याचोय जीव आमी संकश्टान घालता. आज आमकां खरेंच एक मांडावळ कशी आमी सांबाळुया. देवान आमकां दिल्ल्या आज्ञा, ताच्यो आज्ञा बरे तरेन पाळूंक आमी वावरुया. देवाचो ताळो आमी आयकुया. कित्याक देव आमचे सगळे तरेकवार वस्तू वरवीं उलयता तेन्ना आमकां तो सांबाळूंक सोदता, आमचें बरेंपण तो अंतरेकता. तर हेंच आमकां सगळ्यांक मेळूं म्हूण आमी खिरीत भाशेन दिसपोटी देवा लागीं कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी आयचे मिसान सगळ्या आमच्या भावा भयणांक उदीक आनी उदीक देवाची आज्ञा पाळूंक आदार दी म्हूण तांचे खातीर मागुया. बेटाने वेडार गीत घेवया. C14 पेज नंबर 34. C14. देणी आमची पेटून हाडटा, आमची काळजां राखून घालता, आमची मोना
लागून मागता गोवा उंडो आतां हाडटा दाकाचो रोस समोर पिता आमचे सुखदूख सोपे गोयता मारून घेवन विरोध करता आमचो उंडो बदलतलो जेजूची कूड तो जातलो काबूरकून तो मेळटलो जेजू आमचे काळ जातलो दाकाचो रोस बदलतलो जेजूच रगत तो जातलो जेजू आमकां इवोन दितलो आमचो आत्मो दादोस जातलो. म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पुदविदाद देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या आदरले बलिदान आपल्या मनाकाने मेळ्ळे आमच्या नाके मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे पोरजेची देणी प्रसून जावन मानून घे ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक वाडटा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणेचे देवा सूर काड्यांचो ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणे. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनांत तुजी वडवीक बिलकूल चोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराचें नांव येता ताका उत्सर्गी तुका. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तीच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगोटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जागा जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जी कुडान रगो आसा जाल्यार आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भाग्योन दवरता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. देवाच्या उल्याक आमी सदांच कान दिवंक आनी ताचें उतर आयकूंक आनी पाडूंक जेजून शिकयलेलें मागणें धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवा. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान अंतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. मोची शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसारचे पाप काटले आमची गावत कर. देवाची शिडी संसारचे पाप काटले आमची गावत कर. देवाची शिडी संसारचे पाप काटले आमकां शांती. ही देवाची शिडी ओस्तोची सुदिसपोटी आपलो ताळो आयकूंक आमकां आपयता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या पितराची म्हाका फावना पूण तुज्या आत्मीक कन्या खातीर मागणी मोगाळाचे येसू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Irkon até a
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोड दिताय. आमचे अस्कोतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोडान तूं आमकां दईन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सोर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुझ्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळा येवन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवन हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळ्यांचो आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शर्टा गीत घेवया. F20 पेज नंबर 95. F20. संसार